Hello, I'm Father James Kubicki. Years ago, when I was in grade school, I got my first holy card, a picture of St. Joseph, with a prayer for summer vacation on the back. Since then, I've been collecting holy cards, and I have friends who, when they travel to other countries, will bring back unusual holy cards for me. Are you familiar with the saint who is often pictured at the time of his martyrdom, tied to a stake and shot with arrows, yet still alive? When I was in Rome recently and visiting St. Peter's Basilica, I saw a large painting of this saint right above an altar dedicated to him, where the body of Blessed John Paul lies. Do you know who that saint is? It's his feast today. It's Saint Sebastian, and here's something that St. Ambrose wrote less than 100 years after his martyrdom. To enter the kingdom of God, we must endure many tribulations. Take the example of the martyr Sebastian, whose birthday and glory we celebrate today. He was a native of Milan at a time when persecution either had ceased or had not yet begun, or was of a milder kind. He realized that there was only slight, if any, opportunity for suffering. He set out for Rome, where bitter persecutions were raging because of the fervor of the Christians. There he endured suffering. There he gained his crown. And then Ambrose goes on to point out that besides visible persecutors, there are also invisible ones. He says they are much greater in number and even more serious. Who are these invisible persecutors? The devil and other evil spirits. We don't have to go looking for persecutions the way St. Sebastian did. Our battle is right here, wherever we are. It's the battle with Satan and temptations, sin and evil. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी 6वें नोवेन करता भोव पाठ सायबिणीच्या मानाक. आमची सगळी मागणी सायबीण मायचे मजतीन देवा मुखार आमी हे भेटेन दवरुया. दुसरें ते सांव आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या झेवियर जॉर्ज गामा ताच्या 2ऱ्या वर्साच्या उगडासाक. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. तशेंच ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लिझेन डे कॉस्टा, मारिया लुसिया फेर्नांडीस, फिलोमेना फेर्नांडीस आनी सॅनफर्ड फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमचो गवळी आमचो बिस्प साहेब फिलिप नेरी फेर्रांव आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी हे आमचे गोंयचे पवित्र सभेक देवाच्या मोगान आनी देवाच्या आपुरबायेन देवाक मानता ते भाशेन फुडें व्हरूंक ताका घोटाय आनी कृपा दी म्हूण ताचे पासत आमी मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, देवाचो दीस खुशी प्रमाणे आमी पाळचो अशें आमकां 10 मांदामेंता मदें एक मांदामेंत आसा. आमी हो देवाचो दीस खुशी प्रमाणे मानता आसतना आमी आमच्या पेड्याक वो बऱ्यो करण्यो करूंक आमी कशे तरेन वावुरता हो आमकां आज विचार आसतलो. देव आमकां हो एक दीस विसोवाचो दिता. हो दीस देवाक आमी दिन वासून
हो दीस सारूंक गरज. आमी खरेंच हो दीस देवाक भेटयता वो ह्याय दिसाक आमी आमच्याच वावरांत गूल जाता, आमच्याच कामांनी आमी इतले मिसोड जाता की देवाक दिल्लो दीस देवाक भेटूंक जाय ते फावटी आमी विसरता. आज तोच चिजो आमकां परतून एकदां उगडास करता. कितें गरजेचें? शेनवारा दिसाक जीव राखप, शेनवारा दिसा जीव सांबाळप, शेनवारा दिसा दुसऱ्यांक बरें करप, वो शेनवारा दिसा दुसऱ्यांक वायट करप. हो प्रश्न सगळ्यांक आमकां आज विचार करुया. आनी जरी तर आमी देवाचो दीस ताचे खुशे प्रमाणे सांबाळूंक सोदता जाल्यार आमी आमचे जिवितांत दुसऱ्यांक बरें करूंक वावरूंक, दुसऱ्याचें उदार पोसण आमी पळोवंक आनी दुसऱ्यांक फुलना पाखडी दिवंक ह्या दिसाक आमी वावरूंक आमकां सगळ्यांक मन उजवाडाय म्हूण ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एपासत वागून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. हांव सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा किरीत भाशेन बागेवन सबस्त्या ह्या रॉक साक्षाची उगडास करून आमकां ताचे खातीर आमी ताची देख घेवन ह्या जिवितांत जिवंक आमकां उलो मारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागेवन सबस्त्यावान तुज्या रॉक साक्षान बेदोरी नासतना आपलो बावाट पुरगूट उचारलो आनी दोगदाव्यान सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक बावार्थान ती रावंक दिलो. ही पोरचोडी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरुमताव. खऱ्या बावार्थान ती रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्या आज्ञा पाळूंक तुजे बोलादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रोवांक बरयलेले शिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, मेल्कीसेदेक सालेम शाराचो राजा वो भोव वर्त्या देवाचो यादनीक. राजाचेर जैत व्हरून परतो येतालो तेन्ना अब्राहाम मेळूंक गेलो. ताणें ताका आशिर्वाद दिलो आनी अब्राहामान आपणा लागीं आसा तितलेंचो दावो वांटो ताका दिलो. मेल्कीसेदेक ताच्या नांवाचो ओठ धरून पयले सुवातेर नितीचो राजा, त्या भायर तो सालेमाचो राजा देखून सवस्थायेचो राजा. ताच्या बापायची वो आवयची न्हय म्हूण ताच्या कोणाचीच पुर्वजांची खबर ना. तो केन्ना जल्मलो वो केन्ना मेलो हेंय आमी नकलो. तो देवाच्या पुतात सोयरी जातात तो सासणाक यादनीक. मेल्कीसेदेका पोरी दुसरो आदनीक येत जाल्यार हें ओदीक दाखयल जाता. तो मासा रक्ताच्या नेमा प्रमाणे यादनीक न्हय. तो सोरोनांत असल्या जिविताच्या बोलान यादनीक. खरेंच ताचे विशीं
ही गोवाय आमकां मेळटा. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच राजा. याज्ञीक तूं सासना सासना. देवाचे उतर हे. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो. याज्ञीक तूं सासना सासना. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो. याज्ञीक तूं सासना सासना. म्हज्या सैमाक सर्वेस्पराचें उतर हे. म्हज्या उजव्याक आताक बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांय तोळा घालतां. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलोच. याज्ञीक तूं सासना सासना. सियोनांतान सर्वेस्पोर राजपदवेची बेटकी तुज्या हातान दिता. तुज्या सोदपून वयर राजवट चलयता. जबाब. मेल्कीसेदेकच्या पोरी एकलोच एकलो. याज्ञीक तूं सासना सासना. जल्मांतान तूं राजा पवित्रायेन पळजोलीत. फाटल्या आदी धव्या वरी तुका हांवें जलोम दिला. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो. याज्ञीक तूं सासना सासना. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्ल्या उतरांत तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो. याज्ञीक तूं सासना सासना. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो. याज्ञीक तूं सासना सासना. उद्गार. जेजू सरकार राज्यान सुबोर्तमाना परगडटालो आनी सगळ्या जिन्सांच्या पिडा रोग पयस करतालो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत शेनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळोवन आसले. हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेकांत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, शेनवारा दीस बरें करूं येत की वायट, जीव वाटाव येत वो काडूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचे कुड्डेपणा विशीं कोंतीबरी जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिसेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडनेल करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, जेजूच्या काळार फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जाणार आसले आनी देवान दिल्लो शेनवार बरे तरेन पाळूंक जाय म्हूण तांकां खबर आसलो. देवाचो दीस ताचे खोशे प्रमाणे सांबाळचो. म्हणटच मनीस शेनवारा खातीर न्हय पूण शेनवार मनशा खातीर घडोवन हाडलेलो. आनी हाका लागून हे जाणार, हे विद्वान, फारिसेव आनी सादुकी इतले ह्या शेनवारा आनी ताच्यो बारीक बारीक वस्तू, नेम कायदे इतले गूल जाल्ले ते पाळूंक ते शेनवार बरे तरेन पाळूंक विसरले. तांणी बारीक बारीक वस्तूंचेर नदर घाली आनी कशे तरेन पोरजेक दुमाडो दिवचो, कशे तरेन भावार्थ्यांक अदीक आनी अदीक ह्यो बारीक बारीक वस्तू दिसपोटी शेनवारा दिसा
करच्यो न्हय आनी जरी थंय कोणूय करतालो तांकां कशें करून शिक्षा फावो हें ते बारीकसाणेन ते पाळटाले. हे तांची काळजाची किरीत भाशेन जेजू तांची ह्या काळजाक इतले ते निबोर आसले, ह्या काळजान ते इतले आपल्या दुसऱ्यांक पळय नासले, कित्याक तांकां सोनवार पाडूंक अदीक गरजेचें आसलें. मनीस कितें करता, मनशाची परिस्थिती कशी आसा, मनीस कसो जियेता हें फारिसेव जावं दुसऱ्या जाणारांक पडूंक नासलें. म्हणटच जेजू विटेता आनी तांकां म्हणटा कितले निबोर काळजाचे मनीस तुमी. सोनवार मनशा खातीर वचला न्हय, मनीस सोनवारा खातीर. आनी ह्या दिसाक बरें करूंक येता जाल्यार आमी कित्याक बरें करिना अशें जेजू तांकां शिडकायतालो. आनी जेजू तांचेर आपलें प्रवचन करतना मन बदलूंक उच्चारून तांचें मन बदलूंक वावुरतालो. पूण फारिसेवान दोन शास्त्री ताका धरूंक सोदताले. सोनवारा दिसा कितें तो करता, सोनवार कसो मोडटा, सोनवारा आड कसो तो वेता हें ते पळोवन आसले. आनी जेन्ना जेजू त्या दिसा बरें करताले ते दिसा ताचेर फॉर्मोण मारूंक ते रावताले. आनी बाबा भयणीनो, हो सोनवार पेल्या खातीर भेटयल्लो आसलो. हो सोनवार आमी 7 दीस देवान 7 दिसां मदीं 1 दीस विसव घेवचो अशें सांगलेलें. आनी त्या दिसाक देवा खातीर हो दीस भेटोवचो, देवाक दिनवासून देवान केल्ल्या विस्मितां खातीर, देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी ह्या दिसाक देवाक दिनवासून हो दीस सारचो अशें बरयलेलें आसलें. पूण फारिसेवान दोन शास्त्री दुसऱ्या राट्यावडींनी दुसऱ्या वस्तूंनी गूल जाल्ले. ते आपले विचार, आपल्यो मांडण्यो कशे तरेन तांकां पयसो येतलो, कशे तरेन दोन रेस्काय ते एकवटावन दवरतले ही तांची चिंतना आसली. आनी जेजू हें पळोवन सगलो दुखी बरी जाता, खोंती बरी जाता. मनीस खंय पावला हाचे विशीं तो विचार करता. कित्याक गरिबांचो, अनाथांचो, कोण नासलेल्यांचो, जांचो बावाड पोलको आसलो असल्यांक ते पिडून नाडून खाताले. आनी हें पळोवन जेजू खोंती बरी जाता. बाबा भयणीनो, असलेंच कितें बागेऊस साबस्त्यांव हाच्या काळारूय घडटालें. तो डायक्लिशन म्हणटा त्या राजा काल एक व्हड सिपाही आसलो. ताचे आदीं ताचे बरोबर जायते सोल्दाद आसले, जायते हेर सैनीक आसले. तांकां बावार्थान जिवंक कोण नासलोलो, एक फुडारी कसो नासलो. सांत सेबस्त्यांव आपल्या जिवितान असल्या किरीत भाशेन सैनिकांक जेजू आनी ताच्यो शिकोवण्यो तांकां प्रवचन करता, गोवाय दिता आनी जायते जाणांक जेजूशी हाडटा. तांचो बावाड तो गोट करता. हें पळोवन डायक्लिशनाक खबर मेळटा. आनी डायक्लिशन बाबा भयणो हो आपलो येदो व्हडलो सैनीक आपल्याच ह्या राजमालान, आपल्याच ह्या राज्यांत आपल्या सैनिकांक किरीत भाशेन जेजूचें प्रवचन करता म्हूण बाबा भयणो एका झाडाक बाडून ताचेर भाले मारून ताका बाबा भयणो तो नाटक करूंक सोदता. पूण त्या वेळार ताचो बागेऊन सासेबस्त्यांवाचो जीव सोंपना. एक बायल ताका व्हरता, ताचो परामूस करता, बरो जाता आनी परतून डायक्लिशन हे राजाशी बागेऊन साबस्त्यांव वेता आनी म्हणटा तुवें म्हाका मारूंक येवची न्हय, पूण म्हज्या सोम्यान म्हाका राखलो. असल्या वेळार डायक्लिशन ताका परतून एकदां फातरांनी मारून ताका बाबा भयणीनो गटरान उडयतात. आनी स्वप्नान एके बायलेची तो दिसती पळोवन आपल्याक उमके उमके कुडींक तुवें पुरून दवरचो अशें तो तिका म्हणटा. देवाची विस्मितां देवाक जाय जाल्यार व्हड व्हड जातात. आपल्या जिवितान हो जेजूचो बावाड परगटूंक हो बागेवंत बाबा भयणीनो वावुरलो. जायते जाणांक परतून ताणें जेजूशी हाडले. जायते जाणांक जे पिडेंत आसले, जायते जाण जे जेजूक वळखनासले तांकां आपूण आपलें चिंतिनासतना, जावं तो सोनवार म्हणिनासतना, जावं ते हेर दीस म्हणिनासतना बऱ्यो करण्यो ताणें केल्यो. आज आमकां, म्हाका आनी तुका एक विचार, आमकां देव एक विसवाचो दीस दिता. आयतार आमी ताका म्हणटा, वो आयतार आमी कशे तरेन पाळटा. खरेंच देवाक दिनवासून आमी देवाक हो दीस भेटयता काय? आमी खरेंच मिसाक ह्या दिसांनी येनासलीं, पूण आतां मिसाक येवपाची आमकां परवानगी मेळ्ळ्या. कशे तरेन बाबा भयणीनो आमी मिसाच्या बलिदानान ही भेट आमी समोरुमता तेन्ना कशे तरेन आमी भाग घेता. खरें आमचें अंतस्कन, आमचें मन आमी नितळ दवरून मिसाचे भेटीन वांटो घेता. खरेंच आमी धर्म दान करता काय? खरेंच आमच्या पेल्याक आमी पावता.
बरेंच कोण नासलेल्या अनाथ भुरग्यांक आमी भेट करता, बरेंच दुसरी आमची शेजारी भावा भयणां जांकां कोण ना पळयतलो तांकां आमी केन्नाय तरी एक भेट दिता जाल्यार आमकां विचार करुया. सोनवार मनशा खातीर आसा अशें आमी म्हणटा भावा भयणो. कितले फावटी हो आयतार हो सोंताचो दीस आमी म्हणटा, हो सोंत आमी पाळटा तेन्ना कशे तरेन आनी कसल्या मनान आमी पाळटा तो आमकां विचार करुया. मारीन आपल्या जिवितान खरेंच देवाची येवजण पयली दवरली. मारीन आपल्या जिवितान देवाक पयलो जागो दिलो. मागण्यान तिणें आपलें जिवीत सारलें. देवाची येवजण पयली आपल्या जिवितान कितें ती पाळली. दुसऱ्यांची सेवा करूंक ती हारपीत जाली आनी आपल्या जिवितान सदांच पेल्याचो मोग करूंक आनी दुसऱ्यांक पावोवंक दिसपट्टी ती वावुरली. तिची आमी देख घेतना वागून ससेबोस्त्यांवाक आमी मुखार घालुया. आमकां तो देख आनी नमुनो, कित्याक आमी म्हणटा जायती पिळगां आमच्या जिवितान येता, जायत्यो वस्तू येतात तेन्ना आमी ताका उलो मारता. आमी आमचो आस्कारी जायती जाणां ह्या आमच्या गोंयांत ताका पाचारता. आमी ताची देख घेतना आमी देवान दिल्लो हो दीस उदीक आनी उदीक कुरपेन सारूं. आमी देवाचे खरे नमुने जावं आनी ह्या संवसारांत जियेतना ताणें दिल्लो बरो दीस आमी दुसऱ्यांक तांचेंय जिवीत बरें करूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोळ मागून घेवया. Tuka's Papa, Sor Moshe, Dita Tuka Ekane. Tuka's Papa, Sor Moshe, Tuje Sekuka Shelele. Moshe Hatke, Moshe Plange, Sweetheart Kora Takoshe. Tuzo moimo porgor kono shukobor sogyang diur. Tukat papa sor moshe dita tukay ekane. Tukat papa sor moshe tujet snekor gashe. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या लोक शुभेच्छा लावा सगळे मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजी मोहिमा ओळखून भाग्योन संत सेबेस्टिनाच्या ह्या परबे दिसा भक्तीन आमी हो योद्न समर्पिता. दोयेन तो तूं मानून घे आनी जशें तुज्या भक्तान आपलेच जिविताचे तुका बलिदान करून ओपले, तशेंच आमी आमच्या जिविताचे मोगान तुका बलिदान करूंक ह्या योजना वरवीं आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सव्यासू, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कारी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संत सबस्त्यांव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सरस्वराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट पोरगोटुया. येसू आमी ओंगडो खाता आनी एकासीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापा आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखामोळ पुडेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. रीत भाशेन आज आमचो आर्चबिशप साहेब आपलो जल्माचो दीस समोरमता ताचे खातीर आमी मागली. आंकवार मरी देवाची माये सांगातीत सोपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. उदीक आनी उदीक आमी दुसऱ्यांचे सेवेंत आमचें जिवीत सारूंक आमकां जेजून मागण्यात शिकयलां. बोगसण्याचे मनीस आमी दर दिसाक वावरूंक जेजून शिकयलेले मागणे धीर घेवन सगळी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी जे खुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. आत्मीक कुमेवा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तुकलेक जोशे सादे तोशे आमी तुका. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तुकलेक जोशे सादे तोशे आमी तुका. नेनान मोक्षाक शिखो मुखेलोला जेवण तानेलोल्यांक पिवोन पिडे वंतांक Gesù sorvonara, tuklik soše sade, toše ami tuka, tukam shigoros, Gesù sorvonara, tuklik soše sade. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुका फावो तो मान आमी दिवच्या
तुवेंच घडलोली सोपून भोगतीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घाल्याय आनी तुज्या भुरग्यांच्या पवित्र जेवणांत ह्या पुर्वी दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजां दादोशी केल्याय. ह्या तुज्या मोगाचें देणें आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक निर्मू नाका. बोगोस सगले सोक्तीन ताचो उपयोग करून तुज्या भक्ता बरोबर सर्गीच्या सुखाक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराची माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्रया आनी बरवाशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुती हो विश्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोयत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूं म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे तायेसा ओस्त्र्या मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे तायेसा ओस्त्र्या मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे तायेसा ओस्त्र्या मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे आदार दी अदृश्टाक संपळल्या
मोजतखोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जाशे रातीं देवाच्या मुनियारांची विनोदखोर सगळ्यान देवाक भेटयलेल्या अस्तऱ्यां पासत फावोखोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी प्रार्थुया हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाळ फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतान राचूं चलयताय सासनाच्या ससनांक किडीत भाशेन पिडीत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हज्या हृदयान तुजे शिकव सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुर्तींतली आनी भोगूंक पावूं सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासनाच्या सासनांक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू एक चोत्राय दोरची ह्या सुमानाक जावन भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आमी बुधवारा दीस आनी शुक्रारा दिसाक करतले तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर येवपाची खुशी आसा जाल्यार तुमी येवन ह्या पवित्र संस्काराचे बोजवणीन वांटो घेवंक जाता 7:15 वाजता आमी सुरू करतले तेच बरोबर ते आमच्या SFX चिकाली ह्या चॅनलाचेरूय लायव्ह स्ट्रीम जातलें तुमी जी कोण भाग घेवंक येतलीं तुमचे मास्क घालून येवचे तशेंच सोशल डिस्टन्सिंग बरे भाशेन सांबाळून तुमी ह्या एडोरेशनान वांटो घेवंक येवं येता
पिडा सोड पडवेदार आनी काकूतसारा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतावतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाला